सांखळे पालिका वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळोवपा खातीर खाशेली रणनीती आंखल्या आनी त्या नजरेन तांची यंत्रणा कार्यरत जाल्या। दुसरे वाटेन टुगेदर फॉर सांखळीचे फुडारी परतून एकदां आपली सत्ता मेळोवपा खातीर राजकी डावपेच आंखून कामाक लागल्यात। भाजपान जाहीरपणान प्रचाराक चालना दितना खुबशा कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन घराक कणकणी प्रचार सुरू केला, पूण टुगेदर फॉर सांखळीचे उमेदवार सादूरताय बाळगून प्रचार करीत आशिल्ल्याचे दिसून येता। दुसरे वाटेन खुबशे अपक्ष रिंगणात देंवल्यात। तांणी लेगीत घर चलो अभियानाक चालना दिल्या। लोकांची मतां आपल्याक मेळची ह्या खातीर सगळ्याच उमेदवारांचे बरेच यत्न चालू आसात। ह्या फावटी सुद्दां आमी लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता की आमी ह्या फावट तुमी आमकां निवडून दिया आनी आमी 5 वर्सां तुमची सेवा करपाक सक्षम आसा आनी आमी म्युनिसिपालिटीन जी फाटली कामां जी आमची थोडी उरल्या, कोवीड पिरियड 2 वर्सां आसल्या कारणान सगळीं आमकां कामां करपाक मेळोंक ना, ती आमी ह्या येणाऱ्या 5 वर्सांत सगळीं कामां कंप्लीट करतले आनी एक बरें सुशासन दितलें आमी तुमकां। लोकांनी ऑलरेडी आमचें काम पळयलां आनी म्हाजें पर्सनली हांवें कोविडाच्या टायमार वावुरलां आनी त्या भायर हांव ऑफिशियली कावन्सिलर नासलें, पुणूय म्हाका ती जे म्हाजे कावन्सिलान लोकां आशिल्लीं तेंच्यांनी जशें वावुरलां तांकां हांवें खंय ना खंय एवरी टायम हांवें सपोर्ट कसो केला बॅक ऑफिस टायप, म्हणजे आय वॉज नॉट इन द फोर फ्रंट। सो लोकांनी आतां ते याद दवरून म्हाका सपोर्ट करपाचें अशें तेंच्यांनी ठरयलां। रिस्पॉन्स तसो बरो आसा। हे इलेक्शन जे आहा ते खंयचे पार्टी वायज ना। CM जरी आपूण पॅनल उबे केले जाल्यार आमी तशे पॅनल पार्टी वायज उबे करूं ना। आमी सगळ्या लोकांक बरे लोक वेंचून घेतल्या फ्रॉम ऑल कटींग अक्रॉस ऑल पार्टी लायन्स। हे सिंबॉल पार्टी सिंबॉलाचेर इलेक्शन ना। सो काँग्रेसचे आसा, BJPचे आसा, सगळे मोगोचे आसा, आम आदमी पार्टी म्हणून कोणाकूय कोण सपोर्ट करता त्यांक सगळ्यांक आमी घेवन एक टुगेदर फॉर सांखळी म्हणून पॅनल केल्या। फाटल्या फावट केल्ले तशेंच आमी ह्या फावट केला। दीस इलेक्शन इज नॉट ऑन पार्टी लायन। हे इंडिपेंडंट कशें इलेक्शन आहा, पूण फक्त एक ग्रूप कसो आमी एकी कडेन येयल्या, गूड पीपल आमी केल्या आनी आमी म्हणटा की आमचे चेहरे पळया आनी तुमी वोटींग करा। पार्टी पळोवन वोटींग करनाका। CMाक आमी फायट फाटल्या इलेक्शनान दिली, बायपोल जाले तेतूर आमी CMाक फायट दिली आनी आमचो कॅन्डिडेट निवडून आला। आमकां पूर्ण खात्री आसा की बायपोलान जर आमी जिखूंक शकता जाल्यार जनरल इलेक्शन्सान आमी आनीक बऱ्या हेतूर जिखूंक शकता।